खरें म्हणचे जाल्यार तें बरेंच बरी गोश्ट. म्हणून तुमकां दिसना इतले आमकां- वर्सां लोक थंयसर रावता तेंची जमीन सरकार बळजबरीन घेता म्हणून? त्यांच्यो जमनी न काडटा ज्या जाग्यार जमनीक प्युअर गव्हर्मेंटाची आसा त्या जाग्यार गव्हर्मेंटान करची. किंवा आतां एक तुमकां सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे आमच्या गांवांत म्हणटा ती एक आमच्या क्रिकेट क्लबान व्हडली जमीन घेतलेली आसा आनी तो ग्रावंड जायना थंयसर, तर त्या जाग्यार घालची. खंय मावळिंग्या? हय, अशें म्हाका दिसता. कारण आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर बरें जावंक जाय जाल्यार ते तसल्यो गोश्टी IIT जायी. पूण IITन लोकल भुरग्यांक एडमिशन मेळटलें अशें दिसता तुमकां? दिवंकूच जाय न्हय. लोकल भुरग्यांना कोणाक तर ती भायल्या मेळटा तशें IIT? मेळटा काय ते गव्हर्मेंटाक खबर आसतली, म्हाका कशी खबर आसतली. तेंचे दितले वो न दितले हांव सांगूंक शकना. पूण तें शिक्षण फुकट आसचें ना न्ही, त्या पयशांनी. पूण ज्याचे कडेन पयशे आसा तो घेतलो ना, आतां कसो घेतो ताका गव्हर्मेंटान मदत करूंक जाय. बरोबर. बरोबर. तुजें नांव कितें? हां, नांव कितें? म्हाजें नांव लक्ष्मण भिकाजी हेंडे.